the director of this institute, when we approached him, the PHC doctor Nazareth, Sean Martin and the entire Panchayat members came here and we requested him to give this place. Wholeheartedly तेणे आमकां सपोर्ट केला आनी हो जागो दिला. तेचे भायर लायन्स क्लब ऑफ कलंगूट जे आयज हिंगासर बसले सगळे महिला आनी सगळे यूथ आनी तेंचे सगळे मेंबर्स हेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या आमच्या सेंटराक सपोर्ट केल्लो. फूल रेजिस्ट्रेशन ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन सगळे ते करतात. एकूच म्हाका मागुशें दिसता लोकां कडेन की यूथ हिंगासर येवन वॅक्सिनेशन करपाची गरज आसा. स्पेशली टॅक्सी ओनर, टॅक्सी ड्रायव्हर, जेन्ना जेन्ना ट्युरिजम चालू जातले, दे आर द फर्स्ट पीपल हू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द ट्युरिस्ट. जेन्ना ट्युरिस्ट एअरपोर्टार येता वा बस स्टँडाचेर येता वा रेल्वे स्टेशनाचेर येता, तांकां टॅक्सी ड्रायव्हर घेवन हॉटेलान वयता वा तांकां घेवन पर्यटकांक घेवन भोंवंक वयता. तेणी वॅक्सिनेट करप एकदम इम्पॉर्टंट आहा. तेणी हिंगासर येवचें. हे लायन्स क्लबाच्या मेंबरांनी बाब रियाजान म्हाका आतांच सांगलेलें आहा की खुबशे टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर आजुनी येवंक ना वॅक्सिनेट करपाक. तांकां रिक्वेस्ट कर म्हणून तेणी येवन हिंगासर वॅक्सिनेशन करचें. चडशे पेरंट्स हिंगा येता. पेरंट्स हिंगा येयल्यार तेंची भुरगीं हिंगा येवपाची गरज आसा. जाणटे खूब जाण येयले, मोठ्या प्रमाणान येयले. भुरग्यांनी येवपाची गरज आसा. हांव मागता सगळे भुरग्यां कडेन, युथा कडेन, तशें बाकीचे सगळे जे कोण जे उरल्या अबाव 45 इयर्स आनी 18 to 45 पासून तेणी सगळ्यांनी हिंगा येवन आपलो वॅक्सिनेशन फर्स्ट वॅक्सिनेशन करचें आनी 2 म्हयन्यांनी इमिडिएटली सेकंडूय वॅक्सिनेशन करचें. We have doctors from PHC over here who give the vaccination to the youth. We are here in the school, St. Joseph School. I जेन्ना स्कूल चालू आसपाक जाय वा एग्जामी आसता वा स्कूल जुनान परतून स्टार्ट जाता, थिंगा आयज स्कूल बंद आहा आनी स्कुलाक सरकारान यूज कर म्हटल्यार फॉर वॅक्सिनेशन. आनी हे वॅक्सिनेशन इज द की. So very important is that the youth have to come, get vaccinated and keep themselves free from this coronavirus. We are very grateful to the doctors, the entire team from day one when the center start zala. From morning to evening, continuously they've been here vaccinating people. I like to appeal to all the villagers. Please come to win this war. One thing is social distancing, curfew, that is one part of it. The second part is vaccination. So please come, get yourself vaccinated, get the first dose, get the second dose after 84 days. And together, if we achieve vaccination with distancing, we can win this war and we can bring things back to normal. These are the full tourism industry, especially our village, is dependent on tourism industry. So this industry is closed today. So more welcome, take vaccination. All the people working in water sports, your restaurants, your guest houses, get yourself vaccinated because after November and October, November, the season is going to open. You can get yourself vaccinated. Tourists will come, you will have no fear for your life, and things will get back to normal. So appealing to all the villagers, please come. The center is there for you from morning to evening. There is no lines, there is no crowd. You can just walk in and get yourself vaccinated. Thank you. I would also request Dr. Karishma who is over here to say a few words on that. Dr. Karishma Sudorkar, I am Nodal Officer of Vaccination Center. So हांव तुमचे लोकांकडे मागता की तुम्ही सगळ्यांनी येऊन वॅक्सिनेशन घेवचें. आता आमकां सध्या प्रायोरिटी ग्रुप चालू आसा. लॅक्टेटिंग मदर्स येवंक शकता, पेरेंट्स up to 16 years, see parents, so people working from the abroad, they can come and get themselves vaccinated. So only thing I have to tell them, कोणाक जोर आसा, थंडी आसा, ते
मातशें टेस्ट करप आनी नेगेटीव सर्टिफिकेट काडून दिवप आनी मागीर ते घेवं येता कित्याक आमी वॅक्सिनेशन डोस आनी ताका दिले सिमटम्स गेट एग्रिवेट सिमटम्स चड जावंक शकता सो चडशे चडशे डॉक्टर हांव मागता की तेंचे हांगा येवचें आनी वॅक्सिन घेवचें ओके आमी सद्दां 9:30 टू 4 o'clock ओपन आसता जे कोण पॉझिटिव्ह झाले पळय तेंच्यांनी केन्ना मागीर आफ्टर 3 months 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सिमटम्स 3 महिने जाले आतां तेंचे वॅक्सिन घेवं येता तशें कांय ना मायल्ड सिमटम्स येता वॅक्सिन घेतल्या उपरांत सिमटम येना अशें ना येता थोड्यांक जोर येता थोड्यांचे आंग फोडटा तकली फोडटा पूण आमी कितें करता वॅक्सिन घेतल्या उपरांत तांकां पॅरासिटामॉल दिता एक रातची घेवची आसता जेवल्या उपरांत आनी एक दुसरी दीस सकाळची घेवची आसता कळ्ळें आनी इन केस बॉडी एक चड जालें जाल्यार आमी तांकां सांगता की रिपीट कर सेकंड दिसा डोस आफ्टर 7 hours तशें कांय ना मायल्ड सिमटम येता ते नॉर्मल ओके अजून हां वॅक्सिन घेतल्या उपरांत आमी तांकां सांगता की ते टॅबलेट्स घेत घरा वचून फक्त रेस्ट घेवपाचें 2 दीस कितें काम करप ना तर रेग्युलर जावप ना आनी चडशें जर इनटेक घेवप उदक घेवप ओरल फ्लुइड सो अजून मेरेन भायर वचप ना व्हरपाक सो अजून मेरेन कितल्या जाणांनी वॅक्सिनेशन घेतलेल्या एक्झॅक्ट नंबर जाय तुमकां ना अप्रॉक्सिमेट in PSC, under PSC Yeah. it will be more than 3,000. So exactly I'm also sound more than 3,000. 3 महीने वाले हमें तो वैक्सीन दस we started in March.